2000 वर्सां फाटीं त्या पयल्याच क्रिस्त जयंती समयार आमच्या रोसनार देवान आमचे मदें येवंक आनी आमच्या सुखांत दुखांत वांटो घेवंक येवजिले. ही ताची येवजण पाळचे खातीर तो बेल्या शारान एक बाळोक कसो जल्मलो. तो शांतीचो कुंवर जातलो म्हूण इसाइयास प्रवाद्यान बाकीत केल्लें. आयज म्हजें काळीज मन त्याच बेल्या शाराशी उबून वेता. त्या शारांत आनी आख्ख्या पॅलेस्टिनाच्या राष्ट्रांत आयज शांती ना. तें आख्खें क्षेत्र एकोसोळ झुजाचें मोल जाल्लें आसा. थंय ओजारांनी इनोसेंट मनशांक, ल्हानांक तशें वाडलेल्यांक दया माया नासतना मारून उडयल्यांत आनी मारीत आसात. आमच्या मोगाळ पाप सायबान झूज करतल्या मनशांक काळजाचे खोलायेन थावन एक उल्लो केल्लो आसा. झुजा हातयारांक ना म्हणात, शांती सोबस्कायेक ओय म्हणात. भयणी भावांनो, ह्या नातालां समयार शांती खातीर मागुया. आख्ख्या संवसाराक आनी भोव करून इस्रायल पॅलेस्टिनाच्या पवित्र सुवातांनी आनी आमच्या खासगी जिवितान बोरवासो, शांती आनी प्रिती मोग हांचे खतखतीत गोवाय जावंक वावरुया. तांचे पासत आमचो सर्वोंडार जल्मलो, जियेलो आनी मेलो. सोमेस्तांक आनंदीत क्रिस्त जयंती आनी आशिर्वादान भरलेलें नवें वरोस हांव उलयतां.